पवन रत्नाकर नावेलकर अंसाभाट आयज म्हापसा पुलीस स्टेशना कडेन आसा आनी आमच्या वांगडा उदय हिरवे आसा, तशेंच शेखर भाई आमचे नायक आसा आनी तेंच्या सहकार्यान आयज आमी पुलीस स्टेशना कडेन येयल्लेले आसा। आनी जो बस्तोडा गांवांत जो गांजा धरलेलो आसा 1,10,000चो आनी जो बोर्डेकर म्हणून जो भुरगो पुलिसांनी धरलेलो आसा तो जो आसा विशाल बोर्डेकर, त्या भुरग्याचें नांव जावन आसा। 1,10,000चो गांजा धरला आनी हो गांजा म्हापशांत जावं गोंयांत कसो येता हेजेर व्हडल्या अधिकाऱ्यांनी मातशें लक्ष घालचें। आनी तशेंच म्हापसा जे पुलीस स्टेशनाचे PI आसा बाबा आमचे तुशाल लोटलीकर आनी तशेंच तेजे PSI जे सकयले आसा ते आशीश परब आनी तेजे बाकीचे अधिकारी आनी बाकीचे जे कॉन्स्टेबल आसा तेंचे आमी म्हापशा वासीय आनी म्हापशा तर्फे हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी तुमकां देव बरें जावं करून म्हणटा। हांव आतां म्हापसा पुलीस स्टेशनाच्या भायर आहा। परते एकदां म्हापसा पुलीस स्टेशनचें अभिनंदन करता। राती एक मयळ्या गांजा धरलेलो आहा, तो एक्यूज आहा, तेजें नांव आहा विशाल